किती विषय येते काय कार्यक्रम म्हणजे 26 तारखेला आमच्या आयओएची अध्यक्ष आणि मेंबर ऑफ पार्लमेंट मॅडम पी.टी. उषा गोंयान आमच्या नॅशनल गेम्सा संदर्भात एक बैठक आम्ही दवरलेली आसात. तेका आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आणि म्हजे सयत बाकीचे सगळ्यो ह्यो ज्यो वेन्यूज आनी कशी त्याची तयारी जाल्ली आसा ह्या संदर्भात थोडेशें निरीक्षण करपा खातीर येतल्यो आणि तदनंतर बाकीच्या काही गोष्टी ताज्या पयलू बरेचशे आमचे चेअरमॅन जे असतात जीटीसीचे जे आमचे शर्माजी तांच्या फुडारपणा सकल आयओएन एक कमिटी नेमिल्ली आसात. तदनंतर टेक्निकल टीम म्हाका दिसता जवळ जवळ 14 डिसिप्लिन्स जे असतात ताजे टेक्निकल टीम येवन गेल्ले आसात. सजेशन्स आणि बाकी सगळे काही गोष्टी तो रिपोर्ट ऑलरेडी आमकां पाविल्लो आसात. बाय अनदर 27, 28 आणि 29 परत बाकीच्या 10 डिसिप्लिन्साच्यो टेक्निकल टीम्स गोंयान येतात. तदनंतर एकंदरीत ही फायनल हे जाल्यानंतर वेन्यूजचेर शिक्कामोर्तब जातले. सम ऑफ द वेन्यूज ज्यो स्पेसिफीक आमी ज्यो आयडेंटिफाय केल्ले आशिल्ले रिस्पेक्टीव प्रमाणे ते स्पोर्ट्स ते थोडेशे आमी बदललेले आसात. थोडे काही गोष्टी अशे टेक्निकल टिमीन काही गोष्टी आमकां सजेशन दिल्ले आसात आणि एकंदरीत ह्या ओवरऑल ज्या वेळाचेर कंप्लीट जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करतले कंप्लीट ज्या वेळाचेर आमी आयओईची टेक्निकल टीम आमकां रिपोर्ट दितलो त्या वेळाचेर बाय 30th एप्रील म्हणल्यार हो सगळो जो वेन्यू इन्स्पेक्शन किंवा ओव्हरलिस्ट जे इन्स्पेक्शन जे आसा ते पूर्ण जातलें अशें आमकां अपेक्षा आसा. सर अद्यापही काही कामं शिल्लक आहेत इन्फ्रास्ट्रक्चरची? नाही कामं इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामं ऑलमोस्ट आमचे पूर्ण जाल्ले आसात एक्सेप्ट द ओव्हरलेस आणि बाकीचे पेंटिंग ते पेंटिंग बाय मे एंड म्हणजे बिफोर मनसून पयलो पेंटिंगाचे सगळे कामां सुरू आता ऑलमोस्ट आमचे श्यामा प्रसाद कुजेरा कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल पेंटिंग सगळे आमी कंप्लीट केल्ले आसात. डांबराचें जर काम जर खंय तर 1-2-3 कडेन थोडोसो डांबर गेल्ले आसात ते बाय मे एंड म्हळ्यार आमी कंप्लीट करपाक तशी तयारी केल्ली आसा. पूण एकंदरीत आमी अशें ठरलेले आसात बाय सप्टेंबर एंड म्हळ्यार एंटायर जो आणि सप्टेंबर आणि तो ऑक्टोबर म्हणजे एक 20-25 दिवसाचो कुलिंग टायम आसतलो असो तरेचो प्लॅन करून आमी आज मुखार गेल्ले आसा. एक्झॅक्टली डेट कशें आसना हांवूय तुमकां डेट दिवन थकिल्लो काम जाल्लें आसा. ओन्ली वॉच कितें आसा फायनल तेका साऊंड बाकी सगळें एकॉस्टिक कशें आसता जो पर्यंत आमी साऊंड टेस्टिंग करना तो पर्यंत आमकां तो बॅरिकेड आमी घातिल्ले आसा ते स्टेअरकेस आमी घातिल्ले आमकां काडपाक मेळना आमकां ते सिलींग क्लोज करपाक मेळना. तेजो साऊंड जेन्ना टेस्टिंग जातलो त्या वेळाचेर ते काय एक 10 days आमकां लागतले साऊंड टेस्टिंग जाल्या नंतर जाल्यार परत तें ओपन करचें पडटलें. म्हणून इट इज व्हेरी डिफिकल्ट मी टू गिव अ एक्झॅक्टली डेट. सो कारण बरेचशो काही गोष्टी आमी प्रयत्न केलो आसा डेफिनेटली जाता तितले बेगीन डेफिनेटली आय थिंक सो. बाकी सगळें आसा ते टेंडर जाल्लें